कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसले जावं ताचे पवित्र नांव हरसले जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप ह्या घडिता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्राहमान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगराक म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अब्राहम उठलो आनी ताणें आपलें गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतले. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतले आनी ते इसाकाक खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकाले. मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो, बापा, कितें पुता ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहमान जाप दिली, होम बली एक शेळी देवस पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकाले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपल्या भोंवती दिश्ट गेली आनी ताचे फाटल्यान एक जिलकुटान शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक ह्यावे इरा म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार दुसरे पोटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सपूत दिता अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक
तूं पाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मोळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राहम आपल्या साकरासरशी पाटी आयलो आनी ते सकट बेर्शेबाक गेले आनी अब्राहमान थंय वस्ती केली. देवाचे उतार हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो, गे तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक घे आनी बली पेटोवंक मोरया दोंगराक चड. गे तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक घे आनी बली पेटोवंक दोंगराक चड. बली पेटोवंक देव कितें जाय दितलो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो, म्हजें नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर आसा. तुमी सुकणें पळयलां न्ही गी. सुकणें जर एका पांट्यार बसतना तें सुकणें तें पांटो घट आसा गी, कुंभ आसा गी, या तो पांटो जीव आसा गी, मेला गी म्हणून पळयना. कित्याक त्या सुकण्याची पातये न्ही ह्या भद्रती त्या फांट्याचेर ना, बगार ताच्या पाकाट्याचेर आसा. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, बावार्थी मनशाक ताची भद्रती संवसाराच्या वस्तूचेर ना, भागार ताका रचल्ल्या त्या देवाचेर आसा. आमी पळयता आमच्या संवसारान, हांवें पळयलां, तुमी पळयलां. जल्मतानाच आमी सेक्युरिटी करता, भद्रती करता. भुरग्याक इन्शुरन्स, आवय बापूयक इन्शुरन्स, घराक इन्शुरन्स. कोणी घरा भितर येवन वचून कंपावंड अर्देनी घराच्या हायटा तितले कंपावंड, ताच्या उपरांत ताका सरयो, ताका ग्लास पीस, इलेक्ट्रीक वायर कनेक्शन आमी भद्रती करता न्ही गी. करता कित्याक रक्षण जाय, आमकां सेक्युरिटी जाय. कित्याक मनशाक फाल्यांचें म्हणलें चिंता भासल्या वरवीं तें ताका दोसता. त्या पासून मनीस पुंजोवंक शकता, पुंजयता आनी अशें जायते लोक ह्या पुंजोवच्या कामांनीच बरवस असो जीव गेल्ले जायते जण आसात. आज ह्याच्या पेपरांत आयकूंक मेळ्ळें, आमी पळयलां आनी आमकां अणभव जाला. तितलेंच न्ही, भलायकी बिगडतना हांवें केल्लें सगळें व्यर्थ म्हूण चिंतून देवा थंय फाटी आयले जायते आसात. कित्याक हांचो पुरो बरवसो ह्या भद्रते जावन आसली त्या फांट्याचेर, सुक्या ह्या जिव्या फांट्याचेर न्हय, त्या पाकाट्याचेर म्हणजे देवाचेर. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. तुमी आयकलें गी, बापूरबायन वाचलें. पयल्या वाचप तुमी आयकलें गी, आयकलें. देव अब्रामाची परीक्षा करता. कित्याक देवाक अब्रामाची परीक्षा करची म्हणून गरज आसली गी? ना, बिलकूल ना. देवाक गरज ना. देवाक कळीत आसा अब्राम विश्वासी मनीस, बाबार तसो मनीस. पूण अब्रामाक जाय आसलें, अब्रामाक जाय आसलें. पळया, अब्राम आनी देवाचो संबंद इतलो गूंड गी, जें कितें देव सांगता तें अब्रामाक कळटा. देव जें कितें देव उलयता अब्राम समजता. त्या पासून देव जावन आसा स्पिरीट, परम आत्मो. जें कितें स्पिरीट उलयता तें रक्त मासाच्या मनशाक बिलकूल समजना. म्हणजे अब्राम स्पिरितान बरोवलो एक व्यक्ती. जें कितें देव सांगता तें अब्रामाक समजता, देवाची मांडावळ समजता. पूण आमकां कळीत आसा अब्राम जावन आसा बावार तसो बापय. तो ताच्या माय गांवांत आसलो. देव म्हणटा उठ अब्रामा वच. ताका जायतें आसलें, तो वेता. कित्याक ताची भद्रती आसलो देव. आनी उपरांत लोट आनी ताचे मदें वांटे जाता आसतना तो बरें काण घेना. लोट बरें काण घेता आनी वेता आनी त्या गांवाचें नास जाता. अब्राम आपले देवाचेर पातयेवन अनेक गांवांक येता
आनी देव ताची भद्रती जाता. आनी अशें अब्रामा लागीं जायतें आस्त आसलें, बदीक आसलें आनी पळयत पुस्तक तें उल्लेख करता. आनी अब्रामाक एक खंत सुरू जाता. आपणाच्या आस्तेचो वारेसदार कोण जातलो गी. परच्या ब्रेस्तार आमी तें वाचप आयकलें, पयलें वाचप. आपणाच्या आस्तेचो वारेसदार कित्याक तो म्हणटा म्हज्या सेवकान एलियाजारान म्हज्या आस्तेचो दाय जावचें म्हाका खुशी ना. आनी देवा लागीं मागता आनी देव सांगता आपले तुका हांव पूत दितलो, तुज्या सार आनी तुज्या मोगाचो पूत तुका मेळटलो म्हूण. आनी देव ताका पूत दिता. अब्रामाची भद्रती कितें जावन आसलें? देव न्ही गी. अब्रामाची भद्रती देव जावन आसलें आनी देवा लागीं तो इतलो आसलो गी. आनी आपले ताची भद्रती डायवर्शन जाता. आतां पूत आयलेंच ते देवाची आसली ते पात्य न्ही, ह्या भद्रती डायवर्शन जाता. खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें मौन आसा, सकत आसा, पुराय आसा. हें पळयत पुस्तकाचें उतर. आनी अब्राम कितें करता पळया, तें दिर्वें सांबाळच्या खातीर, आपणाचो एकलोच पूत सांबाळच्या खातीर आगराक आनी इस्मायलाक ताच्या घराण्यांतले भायर धांवडयता. ताच्या घराण्यांतले भायर धांवडयता. आनी उपरांत हक्कान इस्मायलाक हक्क कितें तो वारेस्तार जायचें आसलें, पूण तें खाण उडयता. आनी आपले देव ताका परिक्षा करता. पळया मोगाळ भाऊ भयणो, आमी कदाळा देवाक सांडून आमचीच भद्रती आमी चिंताव, देव आमची परिक्षा करता. आनी आपले देव अब्रामाची परिक्षा करता. भोव अपुर्बायची उतरां देव सांगता पळया अब्रामाक, घे तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक घे, एकलो कोण? देव एक मात्र. अब्रामाक घेतो मातसो एकलो आसलो कोण? तो देव मात्र. ताका त्या ताच्या माय गांवांत आपयल्लो, ताका बसयल्लो, तूं जातलो आशिर्वाद. तो देव अब्रामाचो एकलोच देव. आनी आपले आतां कितें देव सांगता अब्रामाक हिंट दिते आसा थंय, अळे तुवें म्हाका सोन तुज्या पुताक तुजी भद्रती केल्याय एकलोच. आनी अब्रामाक हें कळटा. हांगा आसा अब्रामाची ग्रेस्तकाय, हांगा आसा अब्रामाचें व्हडपण. त्या पासून आजुनूय आमी अब्राम भावा तसो बापाय म्हणटा. एक भावार्थी मनशाक अब्राम सांग कित्याक जेन्ना देव दाखोवन दितना अब्रामाक कळटा, हिंट दितना अब्रामाक कळटा. आनी आपले आपणाच्या पुताक भेटूंक तो वेता. त्या पासून किर्तनगार म्हणटा मोगाळ भाऊ भयणो, गोड्या सावाराचेर तुवें पातयोच्या की चड देवाचेर विश्वास दवरू. मनशाच्या बोळाचेर पातयोच्या की चड देवाचेर विश्वास दवरू. कित्याक देव शाश्वत. आमी बदलता वय, आमकां टायम आयले आमी बदलता, पूण देव बदलना. देव आसलो, आसतलो आनी आसा. पूण आमी आमचे जिविताचें डायवर्शन काणी घेता. देवासून आमी डायवर्शन काणी घेतना देव आमकां दाखयता. आनी अब्रामाक कळटा. आनी तो आपणाच्या पुता भेटोवंक रडलो गी ना, कंगल जालो गी ना, भियेलो गी ना, धैर्यान व्हरून वता. आनी त्या सेवकांक थंय सोडटा आनी सांगता कितें पळया ताची कॉन्फिडन्स पळया. आमी वेता, आमी परतून पाटी येता. म्हळें गी हांव एकलोच पाटी येता म्हळें गी ना, आमी पाटी वेता, दोगांय पाटी येता. आनी आपले तेंच उतर आपणाचो पूत विचारता, बाबा लांकूड आसा, उजो आसा, शेळी खंय आसा? कित्याक अब्रामाक कळीत आसलें आपणाचो भद्रती जावन असो देव आपणाक सांडून घालचो ना. आपणाच्या भोव कश्टांच्या काळार सोरेन केरकेगाड एक तत्वशास्त्र अशें सांगता. हें जावन आसा अब्रामाचें भोव खाळकी रात. आनी सोरेन केरकेगाड म्हणटा एब्राम टूक द लीफ ऑफ फेथ. भावार्थाचें ताणें काले म्हणटात मॅट काडलें, उडी मारली. मुखार कितें जावं म्हूण कळीत नासलें, पूण त्या रसल्या देवाचेर ती भद्रती कितें आसा ताका कळटा. आपूण खंय चुकलो देवान दाखयलें. मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां कश्ट येताना आमी देवा लागीं धांवून वेता, मागता, नव्यान धरता, मागणें करता, दा कण कितले कण तेच म्हणटा, मस्त करता. पूण आमकां भद्रती येताना आमी कितें करता? निर्लक्ष दाखयता.
ते एका दिसाचे एक ते सारलो एक आमान बरें एक आमच्या बापा जाता 9 येना करची 1 जाता 3 जाता 2 जाता ताच्या पयलीं 9 येना धरता हांव जेन्ना आमकां आमची बद्रत येताना आमचो जावन आसलो देवाची बद्रत आमी सांडून वेता हें सारकें न्ही कित्याक देवाक 1 मिनीट 1000 वर्सां 1 मिनीट एका किणा भितर देवान सगळें बदलयत जर तर आमची फात्येनी आमकां रचलेल्या देवाचेर आसा आमची बद्रती आमकां रचलेल्या देवार आसा जावं पुरो बरेंपण जावं पुरो कश्ट जावं पुरो संतोश ह्या सर संगतेनी हांव म्हज्या देवाक चिटकून रावता तर चिटकून रावचें म्हळ्यार कितले कश्ट येवन दी अंटून रावचें जर हांव रावता तर देव म्हाका सांडून गेलो ना आनी अब्रामात तशें देव आमकां दाखयता अरे तूं येताय तुजी वाटसून वेताय आनी हें आमकां समजता आमी अब्रामा भशेन जाता आनी देव जातालो आमची बद्रती त्या पासून मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना आमची संवसारी बद्रती येताना देव म्हळ्यार बद्रतेक सांडचें नाका कित्याक तो सदांच आमच्या सांगात आसतलो आसा आनी आसतलो ह्याच आशिर्वादा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया Yesu balka naman tuka Yesu balka vandan tuka Besavam chergal walay kurpeza Venge tuja sada saman dovo Besavam chergal walay kurpeza Venge tuja sada saman dovo Jesu barka naman tuka Jesu barka vandan tuka Besawam chergal wale kurteza Vengin tuja sada samandava Besawam chergal wale kurteza Vengin tuja sada